नमस्कार येवकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। विदेशात अडकल्ल्या 15,000 भारतीयांक हाडपाक वंदे भारत आणि समुद्र सेतू मिशन सुरू। 13 मे ते 12 देशांतल्यान भारतीयांक हाडूंक 64 फ्लायटी नौदळाच्यो बोटी। गोयच्या मायग्रंट कामगारांक घेवन शुक्रारा थिवीच्यान खासा ट्रेन चल्ली मध्य प्रदेश। सगळ्या कामगारांची तपासणी। मडगांवच्यान 400 कामगारांक कदंबांनी व्हेले पेड्यां। शुक्रारा रवाना। गोंय बोर्डान 10वीच्या परीक्षेचे सुधारित वेळापत्रक केले जाहीर। परीक्षा 21 मे सावन 6 जून मेरेन। 20 ते 22 मे 12वेचे उरिल्ले पेपर। मदीं सुटयो नासतना नॉन स्टॉप एग्जाम। भायर आशिल्ल्या गोंयकारांक परत हाडूंक दाबोळेचोय विमानतळ जातलो उक्तो। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा घर मंत्रालयानी विदेश मंत्रालया कडेन केल्या विनवणी। चर्चिल ब्रदर्साची चौकशी करात। दिल्लो पैसो वसूल करात। ग्रांट्स बंद करात। चर्चिल ब्रदर्साच्या फ्रॉडाचे पुरावे रोहनान दिले मुखेल सचिवाक। फ्रॉडाचेर चर्चिलाचे ब्र ना। मुख्यमंत्री म्हणटा सगळे कायदेशीर। पणजे महापालिकेचे मार्केट उक्ते। शॉपवाल्यांची बुरशेपणां सुटना। मास्क नाशिल्ल्या थुकतल्या पसरकारांची शॉपां बंद। 100 रुपया तालांव। शिस्त मोडल्यार खंय मार्केट बंद। आणि कोविड-19 चाळून लावक दोडामार्ग केरी चेकनाक्यार स्मार्ट किओस। दुबाविताचे थंयचे थंयच टेस्ट सॅम्पल टेस्टीक वता म्हापशा हॉस्पिटलांत। दुबावित क्वारंटिनात। विदेशात अडकल्ल्या 15,000 भारतीयांक हाडपाक वंदे भारत मिशन सुरू। 13 मे मेरेन 12 देशांतले सगळ्या भारतीयांक परत हाडपा खातीर हे वंदे भारत मिशन सुरू जाला। तातूंत 64 फ्लायटी आनी नौदळाच्यो बोटी आसात। अरबी दर्यांत आशियाई देशांतल्यान भारतीयांक हाडपाक ऑपरेशन समुद्र सेतू लॉन्च केला। INS जलाश्व ब्रेस्तारा मालदीवाक गेली। A joint effort of the government to see how we can support evacuation of our citizens who are stranded abroad. So while the Minister of Civil Aviation has given out the plan as to how evacuation will be carried out by aircraft, the Navy has also chipped in, Indian Navy, because we do have ships which can go into the neighboring countries, particularly on the Indian Ocean Rim region, and we can evacuate some of the people from there. So one of the ships has already sailed for Maldives, and there are more ships that will soon be sailing to help our countries in the rim of the Indian Ocean region. We must support those nations who are lesser capable than us. गोयच्या 400 मायग्रंट कामगारांक घेवन पहिली ट्रेन शुक्रारा सकाळी थिवीच्यान मध्य प्रदेश चल्ली। 13 कदंबांनी ह्या कामगारांक मडगांवच्यान बिरेस्तारा सांजे पेड्या खेळां संकुलांत हाडले। शुक्रारा ते ट्रेनीन ताच्या गांवांनी चल्ले। मध्य प्रदेशांतल्या 8 जिल्ल्यांतल्या कामगारांक ट्रेनीन वचपाक जिल्लोधिकाऱ्यान परवानगी दिल्या। ह्या सुमार 400 कामगारांक तांचे मोबायलार तांणी फातोड्डा स्टेडियमा कडेन एकठांय जावचें, थंयच्यान तांकां व्हरपाची वेवस्था केल्या म्हूण मॅसेज आयली। त्या वेळार थंय मडगांवचो संयुक्त मामलेदारूय पावलो। थंयच्यान तांकां कदंबांनी पेडे हाडले। शुक्रारा ते थिवेच्यान खासा ट्रेनीन मध्य प्रदेशात तांच्या गांवाक चल्ले। मध्य प्रदेश कैसे जाओगे? वो बस जाने का बोला है, मैसेज आया है। हाँ, बस से जाने के लिए बोला है। मध्य प्रदेश तक बस से जाओगे या ट्रेन से? ये पता नहीं, उन्होंने तो स्टेशन तक बोला था किधर तक पहुँचाएंगे। ट्रेन से पहुँचाएंगे, बस से पहुँचाएंगे, हम लोग को पता, अपन को पता नहीं। अपन लोग को बुलाया तो हम लोग आ गए था। कितने नंबर आहे, कितले लोक वाटले तुम्ही किती? हां, ते आमकां कांय सांगना, पण सोशल डिस्टन्सिंगान व्हरपाचें इतकें सांगलां आमकां। त्या तरेन बसयतले, प्रत्येक सिटार एक एकटो बसतलो आनी गाडयो सुट्टले मागीर। कितले बशी फक्त टोटल 13 बसी आहा। 13 बसी वरून लोक वचपाचे, ड्रायव्हर वयतले तांकां थंय सोडटले आनी ड्रायव्हर परत येतले। 8 districts which is approved by the government, collected Chhatrapur, Bhind, Gowali, Morena, Shivpuri and Shivpur.
This is the district which will allow that. 400 people will examine detail entry will check properly. They will have a TV railway station. रेल्वे स्टेशन थिवी रेल्वे स्टेशन आता आज वयतली ती Morning tomorrow. टुमारो ती ट्रेनीचे अजून फायनल शेड्यूल जो आसा हो येवपाचो आशिल्लो आयज सांजे पर्यंत तिचो फायनल शेड्यूल मेळटलो मध्य प्रदेश ट्रेन वचपाचो टेंटेटिवली फिक्स जालो पण तिचो शेड्यूल मेळोंक नाशिल्लो आयज मेळटलो एक ट्रेन गेली जाल्यार अप्रॉक्सिमेटली 1000 लोक वयतले म्हणून अशें आशिल्लें पण कितले हाजो नंबर आनी हेचो डिपेंड लास्ट फायनलाक जातलो लेबर कशें आसा आतां शेवटी गोंयान गरज आसा लेबरांची वेगवेगळ्या ते आमी तांकां परत परत सांगत आसा म्हणजे तुमी रावात गोंयांत कामां सुरू जाल्यार कारण ही लेबर जी कामां करता बाकी जातली हे जर गेले तर हांगातली कामां सगळीं बंद जातली म्हणून तांकां परत परत आमी रिक्वेस्ट करीत आसा आतां काम सुरू जाल्लें आसा कोवीड फ्री स्टेट आसा तुमी रावपाक काय हरकत ना हांगासल्यो लेबर एक्टिविटी सगळ्यो चलपाक जाय आसात जाल्यार लेबर रावपाची गरज आसा आमी कोणाक धाडिना आतां ते अट्टाच करतात वचपाक ते म्हाजें म्हणणें आसा तांच्यांनी रावचें काम हांगा करचें तें म्हणणें आसा आमी प्रत्येकाक सांगता ज्या जाग्यार ते रावता तांकां रावपाक दिवचें ही आमची रिक्वेस्ट आसा सगळ्यांक आनी सगळे शेवटी तांकां काडून उडोवं नाकात ते गोंयान आसा ते कोण म्हणजे कोवीड पॉझिटिव्ह बी न्ही इतकी वर्सां ते रावल्या ज्या ज्या जाग्यार रावता तांकां रावपाक दिवचें प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. गोंय बोर्डान 10वेचे परीक्षेचें सुधारीत वेळापत्रक जाहीर केलें. 10वेची परीक्षा 21 मे सावन सुरू म्हूण बुधवारा सरकारान जाहीर केल्लें. बिरेस्तारा शिक्षण मंडळान परीक्षेचें वेळापत्रक जाहीर केलें. 21 मे ते 6 जून मेरेन परीक्षा चलतली. 20 ते 22 मे 12वेचे उरिल्ले पेपर. लॉकडावनात परीक्षेक कळाव जाल्ल्यान भुरग्यांक हरशीं पेपराक मदीं मेळटाल्यो तश्यो सुटयो नात. 10वेची परीक्षा 21 मे सावन सुरू जाता. सुधारीत टायम टेबल आसा ते अशें: 21 मे सकाळी 9 ते 11 प्री वोकेशनल, 22 मे सकाळी 9 ते 11 NSQF, 23 मे सकाळी 9 ते 11:30 पयली भास, 26 मे सकाळी 9 ते 11:30 गणित, 27 मे सकाळी 9 ते 11:30 दुसरी भास, 28 मे सकाळी 9 ते 11:30 तिसरी भास, 29 मे सकाळी 9 ते 10:30 सोशल सायन्स 1, 30 मे सकाळी 9 ते 10:30 सोशल सायन्स 2, 1 जून सकाळी 9 ते 11:30 विज्ञान, 2 जून सकाळी 9 ते 11 चित्रकला, 3 जून सकाळी 9 ते 11 वर्ड प्रोसेसिंग, 4 जून सकाळी 9 ते 11 बेसिक फ्लॉरिकल्चर, 5 जून सकाळी 9 ते 11 फंडामेंटल ऑफ बेकरी, 6 जून सकाळी 9 ते 11 डेस्कटॉप पब्लिशिंग. 20 ते 22 मे 12वेचे उरिल्ले पेपर आसतले. तांच्यांनी आपलो शेड्यूल हो चेअरमॅनान डिक्लेअर करपाचो त्यांनी डिक्लेअर केला. तांकां कशा पद्दतीन सोशल डिस्टन्सींग मेडिकल नॉर्म्स कोविडाच्या बाबतीत आसा हाजे सगळ्याचें पालन करून एग्जाम घेवपाक जाय म्हणून सांगल्या. इवन दो हांव तेजे कडेन उलयलां की नियर बाय स्टेट म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आमचे विरडी आसलेले स्टुडंट तशें काणकोणा आसतले काही बाबतीत, हेवटेन बिचोले तालुक्यान पेडणे तालुक्यान अशे थोडेशे स्टुडंट बॉर्डरीचेर स्कुलांचे आसतले. त्या सायडीकची प्रायमरी शाळा सुद्दां आमी त्या भुरग्यां खातीर एग्जामिनेशन सेंटर म्हणून वापरचे. बट तो शेवटी निर्णय एड्युकेशन डिपार्टमेंट आनी चेअरमॅन हे दोनूय मेळून घेतले. बट सगळ्या जाणांक विश्वासान घेवन खंयचीच भुरगीं सायडीच्या राज्याची जरी असली महाराष्ट्रांतली आनी कर्नाटकांतली एग्जामी पासून वंचीत उरचे ना. सोशल डिस्टन्सींग सगळें ती सेंटरां वाडटली सगळो तांचो प्लॅन जो आसा ताच्या पयलीं येतलो सगळ्यांक कळयलो वयतलो. स्कुलां वाडोवची पडटली, वाडोवची पडटली सगळ्यांक. प्रत्येकाची सेंटर्स वेल इन एडवान्स जी आसा ही कळयली वयतली. एड्युकेशन डिपार्टमेंट आनी बोर्ड ऑफ गोवा बोर्ड दे विल टेक द डिसिजन. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. भायर आशिल्ल्या गोंयकारांक परत हाडूंक गोंयचो दाबोळे विमानतळ उक्तो जातलो म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत प्रुडंटा कडेन उलयला. घर मंत्रालय आनी विदेश मंत्रालयाक गोंय सरकारान तशी विनवणी केल्या. विमानांचे फ्लायटीचें शेड्यूल विदेश मंत्रालय करता. विमानतळ उक्तें करूंक परवानगी मेळटली म्हूण तो सांगता. गोंया भायले विमानतळ उक्ते जाल्यार गोंयचें करात म्हूण गोंयच्यान मागणी येताली. जातलो आतां जाला न्ही, बाकीचे जाले न्ही, परमिशन दिले, गोंय जातलो हांगाय परमिशन मेळटली. कशें आसा तांच्यांनी शेड्यूल दिला. ते शेड्यूल जे आसा पळय न्ही हे मिनिस्ट्री ऑफ द एक्सटर्नल अफेर्स डिपेंड करता, ते ठरयतात. आमचे डिपेंड ना. आमी आमचो रिक्वेस्ट जो आसा हो MHA कडेन धाडला आनी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेरा कडेन धाडला. एअरपोर्ट ओपन करचें म्हणून. एअरपोर्ट ओपन म्हणजे फक्त ब्रिंग द पीपल फ्रॉम द एब्रॉड. चर्चिल ब्रदर्साची चवकशी जावंक जाय. तांकां दिल्लो पयसो वसूल करचो, ग्रांट्स बंद करात, ताचे परस पयसो कोवीड फंडाक घालात म्हूण पर्वरेचो आमदार रोहन मुखेल सचिवा मेरेन पावलो. चर्चिलाच्या फ्रॉडा विशीं आशिल्ले पुरावे ताणें चीफ सेक्रेटरीक दिल्यात. सरकाराक तेंको दिता म्हूण खंय आमदारांक खूश करूंक कितेंय चल्लां.
हरशीं आत्र्या पयऱ्यान मिडिया कडेन रिएक्ट जावपी चर्चिल मिडिया मुखार येवन सुद्दां ह्या फ्रॉडाचेर ब्र काडिना. मुख्यमंत्री म्हणटात चर्चिल ब्रदर्साक पयशे दिल्यात ते सगळे कायदेशीर सरकारी येवजणे प्रमाणे. Fraudulently he has misused the funds of the government by providing false information. ते लास्ट 2 दिसात होल स्कॅम त्याने तो तयार केला. फुटबॉलाच्या नावाचे पैसे उबारले विदाउट हॅव्हिंग एनीथिंग विथ हिम, नायदर कंपनी, नायदर हॅव्हिंग युटिलायझेशन सर्टिफिकेट गिवन. द वे ही हॅज युटिलाइज मनी फ्रॉम गोवा फुटबॉल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन JFDC और फ्रॉम SAG. हाजे सगळे हेचे आम्ही पॉइंट्स काढिल्ले अँड द होल थिंग विच वॉज एक्सपोज्ड एज फार एज स्कॅम इज कन्सर्न. I had told about this thing. I was expecting immediate action from the Chief Minister, who always is talking about zero tolerance to corruption. But this is a classic case where the Chief Minister has not even, now the government has reverted back on this case, for which I thought it is deemed fit to represent it officially by a proper file. So the file with all details, including all the information that was received regarding this particular misappropriation of funds and the scam with Churchill Brothers and Churchill Brothers involved. तो आज चीफ सेक्रेटरीकडे दिल्ले आसा. ह्या उलयता आसतना फुडले पयशे पयले न दिवप आनी फाटले पयशे परत रिकवर करप ही भूमिका सरकारान घेतली. वील ऑल्सो हेल्प अ लॉंग वे टू एन्श्योर दॅट कोविड रिलीफ फंडाकूय पयशे मेळटले. फंड फुडलो दिवंक सोदता अजून जेन्ना हे कंपनीत ना हेच पयशे कशे दिले तो प्रश्न आसा. फुडले कशे दितले पयशे आनी तातूंत ते दिवंक सोदता. SAG or the government is trying to give this money, another 1 crore to please a MLA who's for supporting, which is not done. चर्चिलाक फंड दितना पळय हांव परत सांगता, म्हाका तेजेर कमेंट करपाचो ना, बट एक गजाल हांव निश्चित सांगता, ती स्कीम आसा आनी ही असेंब्लीन पास जाल्ली स्कीम आसा. तुका जाय जाल्यार तुमकां खबर आसतलें ताका रायटफुली पयशे गेले सगळे. हय, हे स्किमीच्या थ्रू पयशे गेल्ले आसा. खंयचोच पयशे जे आसा पळय न्हू हे वचूंक ना. फाटल्या देन गव्हर्मेंट हे टेकन द डिसिजन आनी त्या स्कीम आसा त्या स्किमीच्या थ्रू पयशे दिल्ले. कंपनीत नॉट रजिस्टर. परत सांगता, ती स्कीम आसा त्या स्किमीच्या थ्रू पयशे गेल्या सगळे. कोविड-19 चाळून लावंक दोडामार्ग आनी केरी चेकनाक्यार आरोग्य खात्याचें स्मार्ट कियोस्क उबें. भलायकी खात्यान प्रशिक्षण दिल्लो 108चो स्टाफ हे कियोस्क ऑपरेट करता. चेकनाक्यार बॉडीचें तापमान तपासतात. जोर आसल्यार थंयच्या थंयच कियोस्कांत ताचें लाळेचें सॅम्पल घेतात. सॅम्पल म्हापशां जिल्लो हॉस्पिटलांत टेस्टीक वता आनी ती व्यक्ती क्वॉरंटायन सेंटरांत. आता फर्स्ट सॅम्पल टेस्ट करताना टेम्परेचर जेव्हा हाय असतं तेव्हा आम्ही पेशंटला सॅम्पल टेस्टिंगसाठी इथं पाठवतात. फर्स्ट प्रोसिजर म्हणजे पेशंट आल्यानंतर फर्स्ट त्याला इन्फॉर्मेशन द्यायचं की आपण कसं सॅम्पल टेस्ट करणार, त्यांना कसं हे करावं लागणार हे आम्ही फर्स्ट त्यांना इन्फॉर्म देतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आता त्यांना सॅम्पल टेस्टिंगसाठी हे स्वॅब स्टिक देतो, ह्याच्यामध्ये सॅम्पल टेस्ट घेतात. नंतर आम्ही हे कट करून त्यांच्याकडे देतो. फर्स्ट त्यांना ग्लोव्ज घालायला देतो, त्याच्यानंतर स्टेरिलियम त्याच्या हाताला लावतो आणि मास्क देतो. त्याच्यानंतर हे त्यांना फर्स्ट इन्फॉर्म करतो की हे कट करून जेव्हा आम्ही त्यांना करायला सांगतो सॅम्पल टेस्टिंग करताना, जेव्हा राऊंड करून त्यांना हे स्टिक राऊंडली हे करून सॅम्पल टेस्ट घेतो. त्याच्यानंतर पेशंटला इन्फॉर्म करतो की हे ओपन करा आणि हे जे स्टिक आहे ते इथून कट करून हे स्टिक बाहेर तिथं टाकायला एक हे ठेवलेले आहे, बॅग ठेवलेली आहे. त्याच्यानंतर हे नंतर याच्यामध्ये हे स्टिक घालून क्लोज करा. मग ही हे व्हिटियम ट्यूब आहे, ही स्टिक कट करून हायपोक्लोराईड सोल्युशनमध्ये टाकली जाते. त्याच्यानंतरला हे सोल्युशन म्हणजे जे सॅम्पल आहे ते पायलटकडे दिलं जातं, तो पेशंट देतो. त्याच्यानंतर पायलट ह्याला फर्स्ट कव्हरिंग करतो ह्याचं टिश्यू पेपर. त्याच्यानंतर सेकंड एक झिपलॉक बॅगने कव्हरिंग करतो टिश्यू पेपर की हे जर लीक झालं तर ते परत टिश्यू पेपर ॲब्सॉर्ब करावं त्यासाठी. त्याच्यानंतर सेकंड झिपलॉक बॅगने कव्हरिंग केलं जातं आणि नंतर रबर केलं जातं. थर्ड अजून एक मोठी झिपलॉक बॅगमध्ये कव्हरिंग केलं जातं आणि त्याच्यानंतरला आईस पॅकमध्ये आम्ही आईस पॅकमध्ये ठेवतो आणि असे 5 सॅम्पल आम्ही घेतल्यानंतर ते अझिलोमध्ये कोविड-19 लॅबमध्ये पोहोचवतो. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मिळूया.
लॉकडावनाच्या काळात गोंय पुलिसांचे सोशल मिडिया फाट्यान कितल्योश्योच फटीच्यो बातम्यो आनी पोस्टांचेर एक्शन घेतल्या. आतां मेरेन 4 FIR रजिस्टर केल्यात. सारकी शहानिशा केले बगर असल्यो फटीच्यो खबरो आनी पोस्ट शेअर करचे न्ही म्हूण सोशल मिडिया फाटो सांबाळपी SP शोभीत सक्सेनाचो उलो. प्रुडंटा कडेन खासा मुलाखतीत SP उलयलो. In maintaining peace and harmony in the society, Goa Police has done tremendous job during the lockdown period. We have a special branch SP, Shobhit Saxena, who also monitors social media. So during the lockdown period, social media monitoring, how much crucial it was? Social media monitoring was very crucial because for two reasons. One was that it was an avenue to reach out to the people, and it made sure that Goa Police was accessible and it was only one click away for everyone. And the second reason why it was very important was to make sure that we could counter fake news, we could identify fake news, and we could take action against any sort of hate speech or those kind of messages. How many cases you have monitored which could spoil the harmony of society? So our main aim was to ensure that we were able to track down all the offensive material immediately and take them down. So I think we have done a good job in ensuring that there was no hate mongering on a large scale. In some cases where we found that people were persistent in spreading fake news and hate messages, we have also through the district SPs and through cybercrime, we have booked some cases. We have seen that on WhatsApp, people just share any unconfirmed news or which happens mostly fake news. What would be your message for the public at large? Our message to the public is that these are very difficult times for all of us. We are fighting a pandemic and everyone on their part is making efforts. So anything that we share on WhatsApp or on other social media should be duly verified, because a lot of effort is going in providing first response services, in providing health services. But if we do not behave responsibly, if we send out messages without verifying them, then there is a chance that our efforts may come, they may not have the desired effect. So let us all decide to not forward messages without verification. Let us weed out fake news and spread only the correct figures, facts, and those kind of things. Though lockdown has been relaxed in the state of Goa, but a threat is also there. So what would be your final message in view of being aware about the pandemic? It is very important to be aware, because this is the first time in our lives that we have come across such a deadly pandemic. So we need to be aware. To put out information, Goa Police has reached out to people not only on the ground but also on social media. We have been taking out advisories. Please follow our advisories. If there is any doubt in your mind, please reach out to us. You can reach out to us through all mediums. You can reach out to us on social media, through our control room, or even through the police stations. So be aware and believe in only real news. Don't believe in fake news. So SP Shobhit Saxena says that public should not trust any forwarded message which comes from unverified source, and that should not be shared blindly. With camera person Tulsidas Chari, Mukesh Kumar for Prudent. पणजे महापालिकेचे मार्केट कॉम्प्लेक्स 1.5 म्हयन्या उपरांत उक्ते जालें. मात शॉपवाले सुदारनात. पयल्याच दिसा मास्क घालूंक नाशिल्ल्या दुकानदारांची दुकानां बंद. थुकतल्या दुकानदाराचेरूय कारवाय. मार्केट कॉम्प्लेक्सांत मास्क घालूनच एंट्री, नाजाल्यार 100 रुपया तालाव म्हूण महापौराची शिटकावणी. शिस्त पाळटात तो मेरेन खंय मार्केट उक्तें. 1.5 म्हयन्या उपरांत पणजेचे CCP मार्केट कॉम्प्लेक्स उक्ते जाले. मर्यादीत उक्तें. एकूच गेट उक्ती. एका बरोबर चडांत चड 50 गिरायकांक एंट्री. फळ भाजीवाल्यांचो तळ मजलो बंदूच. वेली दुकानां उक्ती. मास्क घाली नाशिल्ल्या पसरकारांक दुकानां बंद करूंक लायली.
लॉकडाऊन असो वा महामारी पातळ मार्केटातले कांय बुरशे शॉपवाले सुदारपाचे नात एकलो मोबाईल शॉपवालो वंटीर थुकलो ताका तापोवन दुकान बंद करूंक लायले मास्क घालिना जाल्यार तालाव महापालिकेन मनीस दवरला शिस्त पाळटा तो मेरेन खंय दुकानां उक्ती हळू तुमी जाणा आमी भाजीकार नुस्तेकार मागीर भायले मार्केट सुरू केल्ले स्टेप बाय स्टेप आनी आतां आमी भितर तुमी पळयला आमी सकयल प्लॅटफॉर्मार कोणाकूच बसपाक दिवना जे भाजीकार आनी फ्रुट्सवाले आसले तांकां आमी भायर दवरल्या पळय तांकां भायरूच आसतले लॉकडावन ना फ्रेश आमकां गायडलायन येना तो पर्यंत ते भायरूच आसतले आनी भितर आमी फक्त शटराची जी शॉपां आसा ही मोबायल रिपेरींग कपड्याची जावं आनी कसली टेलरींग आनी सकयल ग्रोसरी आयटम मसाल्याची ही शॉपां आमी आतां चालू केल्या तुम्ही पळयला आमी तितकोच लोक सोडटा भितर 50 लोक एट अ टायम आनी जितके लोक भायर वता तितकेच लोकांक आमी भितर सोडटा हांव लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी सारकें शिस्तीन येवचें मार्केट चालू आसतलें जो पर्यंत तुमी प्रॉब्लेम करना थंय तशेंच वेपाऱ्या कडेन मागता आतां पळयताले कोण मास्क घालून आसले तेजे आमी शॉप बंद केला सोमतें आमी स्ट्रिक्ट रावतले मास्क इम्पॉर्टंट इवन कस्टमरांक इम्पॉर्टंट आमी आमचो भुरगो आतां एक रिसीट बुकून आसतलो कोण मास्क घालून दिसना कस्टमर जर दिश्टी पडल्यार ताका आमी 100 रुपया फायन मारतले जो आमकां पावर मेळ्ळा आमच्या स्टाफांक हे करपाक इन्स्पेक्टरांक 26 ते 31 मे मेरेन खंय नॅशनलाच्या मार्गार वर्साचो पुरुमेंताचो बाजार इत्सूक बाजारकारांनी आदी नांव नोंदणी करपाची म्हणून आमी लोकांक संदी दिवंक सोदता पुरुमेंताचे आमचे जे फेरेक बसतात एकदम लिमिटेड लोक बसताले हालींच्या तेंपार आमी कोण जे आसा गोंयकारचे कोण आसा आनी जे कोण आपल्या शेतांतलो माल हाडून जर विकूंक सोदता जाल्यार तांकां आमी संदी दितले पूण तेंच्यांनी आमचे कडेन नांव रजिस्टर करचें पडटलें पयलीं जेणे करून आमकां प्लॅनिंग करपाक मेळटलें लॉकडाऊन आणि नितळसाणीची शिस्त पाळिनात बुरशेपणात चालूच उरल्यार शॉपा बंद म्हूण महापौर सांगता खरो बुरश्या शॉपकिपरांचेर महापालिकेचे सुपरविजन कितलो तेंप तग धरता ताचेर पणजेच्या ह्या मार्केटाचो फुडार प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी गोंयच्या क्रेडीट सोसायटींनी 5 लाख 10 लाख अशे जाणी रीण काडला तांकां हफ्ते भरपाक सहकार खात्याची मातशी सूट मार्च एप्रील आनी मेचे हफ्ते सध्या भरूंक ना जाल्यार जाता ते रिणाची मुजत सोंपली काय फुडें भरपाक मेळटलें तशेंच कोविड-19क लागून सर्वसाधारण सगळे क्रेडीट सोसायटींक फुडले 2 वर्सां डिविडंड जाहीर करपाक बंदी RBIन जसो सर्क्युलर काडला त्याच प्रमाणे आमच्या सरकारानूय सर्क्युलर काडून तांकां 3 म्हयन्याची मुदत वाड दिल्ली आसा हातून तांकां इंट्रस्टाचेर सूट ना फक्त हाजो एक परिणाम असो जाला की तांणी हे 3 म्हयन्याचे जे इन्स्टॉलमेंट आसा मार्च एप्रील आनी मे हे जर भरले ना जाल्यार ते डिफॉल्ट म्हणून क्लासिफाय जावचे ना आनी तांकां पिनल इंट्रस्ट लागचो ना हो जो मार्चाचो इन्स्टॉलमेंट ड्यू आसा तो तांच्यांनी जुनान भरूंक जाता एप्रिलाचो आसा तो जुलयान भरूं जाता आनी मेचो आसा तो ऑगस्टान भरूं जाता 3 म्हयने फुडें धुकल्ले गेले आनी हे वॉलंटरी कोणाक कंपल्सरी करपाक तातूंत शकना त्याच प्रमाणे हे एक्झॅक्टली 3 म्हयने फुडें वतले म्हणून त्या प्रमाणे हे पयशे तांणी भरिनात ते तांच्या प्रिंसिपलाक एड जातले आनी त्या प्रमाणे तांणी तांच्या इन्स्टिट्युशना कडेन निगोशिएट करून तांचो जो इन्स्टॉलमेंट आसा तो रिवायज करून घेवचो थोड्या फाटी तो वाडोवचो पडटलो कित्याक 3 म्हयने भरले ना जाल्यार ते प्रिंसिपल वाडल्या कारणान इन्स्टॉलमेंटाचो एमावंट ना जाल्यार ताणें तितले इन्स्टॉलमेंट वाडोवन घेवचे पडटले EMI कोविड-19क लागून हालिल्ले अर्थवेवस्थेचो फटको क्रेडीट सोसायट्यांक बसचो न्ही म्हूण फुडलीं 2 वर्सां डिविडंड जाहीर करपाक बंदी गरज पडली जाल्यार खंय केस टू केस सोसायटीचो अभ्यास करून सूट दिवपाचेर विचार जातलो सो ह्या वर्सा आमी तांकां 2 वर्सां 19-20 आनी 20-21 ह्या 2 वर्सां संबंदान जे प्रॉफीट जातलें ताजेर डिविडंड वांटपाक हातून फक्त क्रेडीट सोसायटी आसा हें सॅलरी अर्नर्स सोसायटीक लागना कित्याक तांचे चड करून ज्यादा डिफॉल्ट आसतना तांची सॅलरी डिडक्शन आसता सो तांच्यांनी डिविडंड दिवं येता आनी जर अशी सोसायटी खरीच फायनान्शियली सावंड आसत जाल्यार ताका केस टू केस बेजीस आमी रिलॅक्सेशन दितले रजिस्ट्राराक पूण जनरली आमी सगळ्या क्रेडीट सोसायटींक डिविडंड डिक्लेअर करपा पासून नेक्स्ट 2 इयर्स बंदी घाल्ली आसा प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार म्हापशा करसवाड्यावेली पायपलायन कॉन्ट्रॅक्टरान परत फोडली 15शी आदी फोडिल्ली फ्लायओव्हराचो खांबो घालूंक म्हूण थंय खणप चल्ला 51 वर्सां पोन्नी ही पायपलायन शिफ्ट करूंक लॉकडावना आदी मान्यताय मेळिल्ली म्हूण आमदार सांगता आतां पायपलायन शिफ्ट केल्या उपरांतच खांब्याचें काम बार्देशांतल्या चडशा गांवांक सध्या उदक ना
लोकांनी खंय मातशें पाशेंच काडचें. उदीक काडटा सो आयज परत म्हापशान थोड्या भागांनी आमकां उदकाचो प्रॉब्लम आसतलो. सो कायंड अपील टू द पीपल टू कायंडली बेर टील वी रिजॉल्व दीस इश्यू. हो पायप जो आसा तो ऑलरेडी आमी एक सँक्शन जाल्ले फॉर डायवर्टींग द लायन. हांगा तेंचो फ्लायओवराचो खांबो येवपाचो आसलो. सो वन ऑफ द मेन पायलॉन line was running under it. They were diverting it between between the underpass. For diverting the line has already been approved. Now they only have to execute the work. Shifting the line first, then going into Yeah. the work? So we are trying to see because right now again he was saying that those lines need to be fabricated. They are old lines, 50-year-old lines. सारखे रिपेरिंग केले ते आम्ही किती केले ते सगळे माती काढली आणि त्याने कॉन्क्रीट सपोर्ट काढून त्याने केले सपोर्ट घालपाक हेने कॉन्क्रीट करपाक केले ते सकल देवाला आता आणि ते का रिपेरिंग करचे पडटले. पाईप त्यांना आम्ही पहिली 15 दीस सांगलेले की पाईप तुम्ही परमनंट शिफ्टिंग करा आणि आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करा. तेंच्यांनी ते आमचे आयकूंक ना लोकलाचे आणि आमकां हो प्रॉब्लेम केला. आता परत आमकां 5-6 दीस उदीक नासतलें. फूल बार्देशाक प्रॉब्लेम आहा. शिवोले, म्हापसा, सालिगांव, गिरी, थिवी सगळ्यांक प्रॉब्लेम आहा. खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाचे वेबसायटी लायव्ह मेळटात. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.